स्पेसिफिक प्रश्न हे ग्राउंडाचेर म्हाका उलोवपाक कित्याक दिवपाचें कित्याक सांगता हे सुरवात म्हाजे कडल्यान जाल्ली कित्याक रिजन सांगता 2017 जेन्ना बीसीसीआय हेडऑफ कमिटी आसली तेन्ना हांवें प्रपोजल मूव केला आनी पर्सनली मिटिंग्स घेतले स्पोर्ट्स मिनिस्टर तेन्ना आसलो त्यांनी मागीर आमची जीसीए कडेन मिटींग केली आनी जीसीए बांदपाची जीसीए बांदून दिवची म्हणून हे केल्ले आनी तेन्ना ती लँड ट्रान्सफर करपाक दिली बीसीसीआयन जर बांधलेले जाल्यार 2 वर्सांनी थंय स्टेडियम रेडी जातलो आसले आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हटले कितें 8 वर्सां जाली तेंच्यांनी बांदूंक ना तशेंच उरले रिजन जीसीए जर खरंच सिरियस आसलो जाल्यार आयज स्टेडियम सुरवात जातलेले जीसीए हांगासर खंयच सिरियस ना कित्याक रिजन आहा तेका थंय ते जागो आहा 1,80,000 कितें घेतला थंय हायटेन्स वायर गेले ते जर सिरियस असले ती हायटेन्स वायर शिफ्ट करपाचो प्रयत्न करतले प्रश्न तो दुसरो विषय थंयसर जेन्ना जागो अलॉट केलो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान तेका रोड एक्सेस जाय थंय रोड एक्सेस अजून पर्यंत जीसीएन घेवंक ना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडल्यान म्हणजे कितले सिरियस आहा ते पळयात तिसरी गोष्ट थंय खणी आहा ते खणी फिलिंग अप करप की ना करूंक जाय आसले ते तेंच्यांनी करूंक ना कितलेशेच कोटी 2-3 कोटी 2-3 कोटी रुपया तेंच्यांनी टीसीपी डिपार्टमेंटाक आणि पंचायतीक प्रश्न पे केले प्रश्न करूंक ना जर करूंक ना जाल्यार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटात ती जागा परत घेऊन खंयच्या तरी दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक दिवची सजीत आलोकर तुझा प्रश्न उलयलो जालो कळलं तेका प्रश्न तो जे म्हणटा की ती जागा जी आहा ते जीसीए आता सिरियस ना त्या जागेच्या बद्दल एकंदर पळयल्या उपरांत दिसता हांवूय सगळे डिटेल त्यांचे आता पळयतालो त्यांच्यानी कम्युनिकेशन कितें कितें केलां आनी त्यांच्यानी लेटर केलें फाटल्यार म्हणजे 7 वर्साच्या कार्यकाळात 8 वर्सां 24 ते आता म्हणजे 2018 ते 25 ह्या कार्यकाळात त्यांच्यानी जे कितें प्रॅक्टिकली करपाक जाय आसलें पळय न्ही ते तेंच्यांनी कांयच करूंक ना दे आर नॉट सिरियस म्हणून ते आता कशें आसा आता जर पळयत जाल्यार ती जागा सरकारान परत घेवप हे इम्पॉर्टंट आसा आमी एक लेटर शोकत तांकां काडला अकॉर्डिंग टू द प्रोसिजर स्पीकर सर अकॉर्डिंग टू प्रोसिजर कितें आहा पळयताना हांव तें करता तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर